म्हादय वा मांडवी ही न्हंय गोंयची जीवनदायिनी आसा अशें सगळे जाण सांगतात. बऱ्याच पर्यावरण प्रेमींनी म्हादयचें उदक वळोवन कर्नाटकांत व्हरपाक विरोध केलो. सरकारांनी आपल्या परीन यत्न केले. गोंय राज्याची उदक वळोवचें न्हय ही मागणी न्यायालयांत पावल्या. गेलीं कितलींशींच वर्सां जालीं हो वाद विवाद चालू आसा, पण हाचेर अजून निवाडो जावंक ना. डिसेंबर 2012 वर्सा RDXची टीम ह्या वाठारांत वचून तांणी ह्या विशयाचेर चित्रीत केल्ली फुटेज आमी 8 वर्सां उपरांत दाखयतात. 8 वर्सां जालीं, पूण मुद्दो जंयच्या थंयच आसा. आता आमी ज्या जाग्यार आसा तो जागो जावन आसा फणसुले. पयलींच्या तेंपार हांगा जेन्ना गांव आसलो तेन्ना हो गांव जो आसलो तो फणसान समृद्ध आसलो. म्हादय अभयारण्य जे आसा 1999 तेची निर्मिती जाली. तर तो प्रदेश जो आसा तो प्रदेश म्हणजे हो म्हादय अभयारण्य क्षेत्र आसा. आनी जो जलाशय दिसता तो जलाशय जावन आसा हणजुणे धरणाचो. खूब वर्सां पयलीं हांगासर धरण जालें आनी त्या धरणाक लागून आयज हांगासर हें उदक दिसता. आतां हें उदक जें दिसता तेच्या फाटलें मुख्य कारण म्हणजे हांगासर घनदाट जंगल आसा आनी घनदाट जंगलाक लागून हें उदक हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी आमी लक्षांत दवरपाक जाय की मनीस आनी जंगल हेंचें नातें जें आसा तें अतूट आसा. कित्याक ह्याच जंगलाक लागून हांगासर आमकां हें उदक पळोवंक मेळटा. ज्या पद्दतीन स्पॉन्ज जें आसा तें उदक शोशून घेता त्याच पद्दतीन पावसाच्या दिसांनी हें जंगल जें आसा तें उदक शोशून घेता आनी मागीर आमकां गिमाच्या दिसांनी हें उदक जें आसा हें उदक पळोवपाक मेळटा. आयज हें उदक जें आसा तें पिवपाचें उदक जाल्लें आसा. दिवचल 70 बार्देश ह्या वाठारांतल्या लोकांक हें उदक पिवपाक मेळटा. म्हणून आमी लक्षांत दवरपाक जाय की जो पर्यंत आमी जंगलाचें रक्षण करिना तो पर्यंत आमकां उदक मेळपाक कुस्तार जातलें. गोंयचें जें उदक आसा जास्तीत जास्त उदक हें आयज ह्या जंगल प्रदेशान आसा आनी तेतून ह्या म्हादय अभयारण्याचें योगदान जें आसा तें म्हत्वाचें आसा. जेन्ना आमी म्हादय न्हंय म्हणटा तेन्ना म्हादय न्हंय केवळ एक पाण्याचो स्रोत ना, तर म्हादय न्हंय म्हळ्यार हें जंगल, हे दोंगर, हे पर्वत, हे सगळें म्हळ्यार ही म्हादय आसा. आनी म्हादय आमची जीवनदायिनी आसा. तेकाच लागून आमचे पुर्वज जे आसा तिका म्हादय म्हणटा. म्हादय म्हणजे व्हडली आई आनी गोंयकारांची खऱ्या रितीन व्हडली आई जी आसा ही मांडवी न्हंय, जिका आमी पणजे मांडवी ह्या नांवान वळखता. आनी जेन्ना आमी 70च्या जंगलान येता तेन्ना 70चे लोक तिका म्हादय म्हणटा. पिस्तेजी कोंड वाठारांत वतना रस्तो जंगलांतल्यानूच वता. ह्या विभागांत वचपाक बंदी आसा. हांगा सुमार 11 वाग आसात अशें सांगतात. थंय वेतले जाल्यार भीमगड अभयारण्यांतल्यानूच वचचें पडटा. वाठारांत ग्रीन पिजन ह्या फुलपाख्याची जातीचे पाखे पळोवंक मेळटा. हांगा ह्या वाठाराचो धनी पिस्तेश्वराचें देवूळ आसा. व्हांवपी म्हादयचें उदक सामकें शुद्ध दिसता. थंय उदकांत पेंवपी नुस्तें पळोवप्यांक आपयताशें दिसता. हांगा हें उदक कर्नाटकांतल्या भीमगड वाठारांतल्यान वज्रापोय वज्र्यांतल्यान येता आनी हेंच उदक म्हादय न्हंयचो मुखेल स्रोत आसा. सत्तरीच्या पायकाच्या सड्याचेर आतां आमी उबे आसात. हो जो वाठार आसा हो वाठार खूब समृद्ध असो वाठार आसा आनी ही जी पांचवेचार रान दिसता तें रान जावन आसा सत्तरींतल्या म्हादय अभयारण्याचें क्षेत्र. हे म्हादय अभयारण्य जें आसा 208 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळान जें पसरलेलें आसा. त्याचो हो जो वाठार आसा हो वाठार ह्या सगळ्या गजाली फाटल्यांतलो सूत्रधार आसा. कित्याक
हो वाठार आसा म्हणूनच हो प्रदेश इतलो सुंदर आनी सोबीत आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ही जी न्हंय दिसता जिका नानोड्याची न्हंय म्हणटात आनी जी मागीर फुडें 70तल्या साठरे ह्या गांवान मुख्य मांडवी न्हंयक मेळटा जिका म्हादय म्हणटात. तर ही नानोडा न्हंय जी आसा ती साठरे हांगासर म्हादयन एकरूप जाता. आनी ही जी नानोडा न्हंय आसा ह्या नानोडा न्हंयक सद्या संकश्ट आसा ते कर्नाटक सरकारान एक धरण प्रकल्प उबारपाचें ठरयलां आनी तेचें जें काम आसा कालव्याचें तें मोठ्या नेटान काम सद्या कणकुंबी हांगासर सुरू आसा. आनी हो जो धबधबो दिसता तो धबधबो जावन आसा लाडकेचो वजर आनी तेच्या फाटल्यान मागीर 12 जाणांचो वजर आसा. हो धबधबो जो आसा लाडकेचो वजर हो वजर नश्ट जातलो हेच कारणा खातीर कित्याक 7.56 TMC फीट पाणी जे वळोवपाचो प्रकल्प कर्नाटकान उबारपाचो ठरयल्लो आसा आनी कालव्याचें काम जें आसा तें नेटान सुरू केल्लें आसा. तर धरण प्रकल्प जर येयलो जाल्यार हें जें उदक आसा तें उदक त्या वटेन वयतलें म्हणजे मलप्रभेन तें सोडपाचें आसा हें जें उदक दिसता तें. आनी तेका लागून ह्या न्हंयक जें उदक मेळटा तें उदक खूब कमी जातलें आनी हो जो धबधबो आसा ह्या धबधब्याचें अस्तित्व संकश्टान येतालें. हे म्हादय अभयारण्य क्षेत्र असल्या कारणान अशा प्रकारचे प्रकल्प कर्नाटक शासन करूंक शकना. पूण सद्या जे धरण आसा ते कर्नाटकाचें धरण जें आसा तें केवळ 100 मीटर अंतराचेर म्हादय अभयारण्या पासून आसा. आनी जेन्ना एखादो धरण प्रकल्प अशा अभयारण्य क्षेत्राच्या लागसार आसा तेन्ना त्या राज्याचें कर्तव्य जावन येता की ताका केंद्रीय वन आनी पर्यावरण मंत्रालयाची परवानगी घेवपाक जाय. वायट दिसता की कर्नाटका सारकें येदें जें व्हडलें राज्य आसा तेंच्या कडेन कितलेशे जलस्रोत आसा तें राज्य गोंयच्या एका ल्हान राज्याच्या अस्तित्वा कडेन खेळ खेळटा. कित्याक हो जर धरण प्रकल्प पुराय जालो जाल्यार तेचो पयलो तडाखो जो आसा तो ह्या सुल्ल गांवांतल्या सोबीत सुंदर वाठाराक बसतालो. इथं मलप्रभा नदी होती, इथं आम्ही आंघोळ करायचो, मासे पकडायचो. परंतु आता इथं कालवा झाल्यामुळे आम्हाला वाटत नाही की पुढे आम्ही ही नदी बघू शकतो. आनी गेल्या कितलेशा वर्सां सावन गोवा सरकार आनी म्हादय बचाव अभियान जें आसा तें व्हडा नेटान ह्या प्रकल्पाक विरोध करता. पूण त्या विरोधाची मात लेगीत दखल घेनासतना कर्नाटक शासन जें आसा तें कालव्याचें काम जें आसा तें करीत आसा. आनी हो जो वाठार आसा हो वाठार तेका लागून संकश्टान येयल्लो आसा. हें जें जंगल दिसता हें जंगल पट्टेरी वाघा खातीर फामाद आसा. ह्या पायकाच्या सड्याचेर रातच्या वेळार अस्वलां येतात. दिसाच्या वेळार जे पर्यटक येतात ते हांगासर खबदळ घालतात, सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडून तोडून उडयतात आनी तेका लागून ह्या वाठाराचें विद्रुपीकरण जें आसा तें मोठ्या नेटान हांगासर चल्लेलें आसा. हो जो पायकाचो सडो आसा हो अभयारण्य क्षेत्रान येता आनी अभयारण्य क्षेत्रान येवपी अशा वाठारान अशा प्रकारचो खबदळ घालप, व्हेली मारप, सोरो पिवन बाटल्यो फोडून उडोवप हे खरें म्हळ्यार भारतीय वन्यजीव कायदा 1972 नुसार तो गुन्नो आसा. पूण हांगा येवपी गोंयकार आनी मागीर कर्नाटकांतले बेळगांवचे वाठारांतले जे लोक आसा ते व्हडा संख्येन हांगा येतात आनी दर आयतारा हांगासर धुमशणां काडटात. हो जो वाठार आसा हो सुंदर सोबीत उरलो जाल्यार तेचो लाभ आमकां जातलो. हें जंगल आसा हें सुरक्षीत उरपाक जाय. डोंगरली ठाणे आमकां हांगच्यान एक 60 किलोमिटराचें अंतर आसा पंचायती वयतलो जाल्यार. आनी तेच्या खातीर आमकां हांगा सुर्लासून पंचायत वयतलो जाल्यार 60 किलो अंतरा प्रमाणे आमकां खूब त्रास जाता ट्रान्सपोर्टा खातीर. आनी आतां सद्या जे हे धरण बांदता कणकुंबी अल्त्रा ते आमचो थोडीशी भागाक तेजो हे त्रास जातलो हेज्या फुडें. कारण ह्या ती कर्नाटक पडटा ही गोवा पडटा आनी हे उदक वयता पळय ते आमचे तेच न्हंयक जावन मेळटा. आनी तेज्या खातीर फाल्यां जर ते धरण जायत जाल्यार ही आमची एरिया आहा ती सगळी त्या उदका भितर वयतली. आमचो रोड वयतलो. रोड गेलो जाल्यार आमचे मागीर एक आमचे बेट कशें उरतले. आमकां रस्तो सारको नासता मेळचो ना. आनी तेच्या खातीर आमच्या लोकांनी खुबसो असो त्रास जातलो ह्या धरणा खातीर. आनी धरणा खातीर गेल्यार आमची जमनी हे सायडीन अश्यो आमच्यो जमनी आहा त्यो जमनी तेच्यात सुर्लाचे भाग वयतलो गोंयचो आमचो. ते तेंच्या खातीर तेंच्यांनी सरकारान कांयच हांगासरले हे घेवंक ना. आमच्या गांवचे येवन तेंच्यांनी कांयच तशी सर्वे करूंक ना. आनी तेंचे कोणा विचारच्या पयलीं तेंचें काम तेंच्यांनी सुरू केल्लेलें आसा. इलिगली काम तेंचें सुरू आसा. तेच्या खातीर आमच्या गांवचो तेका खूब हे आसा ओपोज आहा. आनी आमचो एक लास्ट एक टेकडीचेर असो गांव आसा आनी त्या गांवाक आनी कसलोच हे ना. कसले धंदो करतले जाल्यार काय करतले म्हटल्यार कसलीच आनी
हे ना सोर्स ना म्हणजे हे जो आधार आधार असो काय ना ताका लागून ह्या धरणाच्या खातीर आमची ही एरिया गेली जाल्यार आमकां खूब त्रास जातलो आनी ते फुडली जी पिढी आहा ते पिढयेक कांयच हे उरचें ना. आता आमी ज्या वाठारान आसा तो वाठार जावन आसा म्हादय अभयारण्याचो आनी गांव आसा सुर्ला डोंगुली ठाणे पंचायत जी आसा 70 इतली त्या वाठारान आमी आसा आनी लागसारूच हांगासर कर्नाटकाची सीमा आसा. केवळ एक 100 मिटरांचेर कर्नाटक जे धरण बांदूंक सोदता त्या धरणाचें नांव आसा कळसा आनी भांडुरा हे जे 2 नाले आसा ह्या 2 नाल्यांक वळोवन कर्नाटक ते मलप्रभेन व्हरूंक सोदता आनी मलप्रभेन व्हरून हे जे उदक आसा ते हुबळी धारवाड आनी जो तेंचो प्रदेश आसा त्या प्रदेशाक पिवपाचें उदक जाय ह्या अशें नाटक करून कर्नाटक हे उदक व्हरूंक सोदता. पूण खऱ्यांनी हे जे उदक आसा ते थंय एक मल्टीनॅशनल कंपनी येवपाची आसा आनी त्याच परीस कर्नाटकान मोठ्या प्रमाणान जे ऊस लागवड चल्ल्या त्या ऊस लागवडी खातीर उदक जे आसा ते मलप्रभेचे कमी पडटा. मलप्रभा दिसान दीस वर्सान वर्स तिचे उदक जे आसा ते कमी जायत आसा. आता हे उदक कमी जावपाक कारणां कितें हाचो विचार कर्नाटक सरकार करिना. जो मेरेन जंगलां जी आसा ती सुरक्षीत दवरिना तो मेरेन अशे प्रश्न उपरासत रावताले. कर्नाटकांतल्या कणकुंबी वाठारांतले जे जंगल आसा हे कर्नाटकान काबार केल्ले आसा आनी आता कर्नाटकाची नदर जी आसा ती गोंय सारक्या एका ल्हान राज्याचेर आसा. आता 100 मिटराचेर जे धरण बांदपाक सोदता कांबारवेस हांगासर कर्नाटक ते धरण जर जालें जाल्यार ही जी आमची न्हंय जी आसा कळसा न्हंय जी मागीर फुडें वचून नानोडा जाता आनी 70 वाठारांत जिका म्हादय म्हणटा त्या म्हादयचें विद्रूप रूप जे आसा ते जातलें. कर्नाटक हो जो धरण प्रकल्प बेकायदेशीररित्या एका अशा वाठारान बांदूंक सोदता जो पर्यावरण दृश्ट्या संवेदनशील आसा जेका इको सेन्सिटीव एरिया म्हणटा अशा इको सेन्सिटीव एरियेन कर्नाटक धरण बांदूंक सोदता आनी हो पूर्णपणे बेकायदेशीरपणा आसा. पारवाड कणकुंबी चोर्ला आनी सुर्ला असे जे 4 गांव आसा तितूंतले 3 गांव जे आसा ते 3 गांव कर्नाटकान येता आनी सुर्ला जो आसा तो गोंयान येता. अशा 4 गांवाच्या सीमेचेर हे धरण प्रकल्प हो जो 12 जाणांचो वजर आसा त्या वजरा पासून कांय अंतराचेरूच कर्नाटक बांदपाक सोदता. हो जो वाठार आसा हो 12 जाणांचो वजर आनी हांगासर 12 तरणाट्यांनी जीव दिल्लो शिगम्याच्या वेळार. कारण जेन्ना सुर्ला गांवांतले गांवकार जे आसले ते होळी हाडपाक वयताले तेन्ना हे होळी हाडपाक आमी येता असो आग्रह हे भुरगे करपाक लागले.
त्या वेळार जाणट्यांनी म्हटलें की तुमी नेणटे नाका. त्या बरोबर हे जे भुरगे आसा तेंच्यांनी ठरयलें की आमकां व्हराना न्हू, मागीर आमी परते गांवांत वयचे ना म्हटलें. आनी ती येयले आनी ह्या वजराचेर 12 जाणांनी जीव दिलो. आनी ताका लागून हो जो वाठार आसा तो 12 जाणांचो वजर ह्या नांवान ताका वळखता. ह्या 12 जाणांच्या वजराक 2 न्हंयो मेळटा. एक न्हंयचो उगम जो आसा तो सत्तरीच्या सुल्ल गांवांत जाता. दुसऱ्या न्हंयचो जो उगम आसा तो हांगासर कणकुंबी जे आसा त्या कणकुंबी रामेश्वराचें मंदीर आसा. त्या रामेश्वराच्या मंदिराच्यो 2 जे फाटे आसा, एक फाटो जो आसा तो मलप्रभेचो उगम जाता आनी ही मलप्रभा मागीर सौदत्ती वाठारान वयता, हुबळी धारवाड ह्या वाठारान वयता. आनी दुसरो फाटो जो आसा तो फाटो आमच्या गोंयान येता. म्हणजे एक फाटो खुद्द बे ऑफ बंगालचो उपसागर ताका वचून मेळटा कृष्णा नदीन समर्पीत जावन. आनी हो जो आसा तो अरबी सागराक मेळटा. इतलो सुंदर हो वाठार आयज कर्नाटकाच्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाक लागून संकश्टान आसा. हें जर धरण जालें जाल्यार निश्चितपणान ते गोंयकारांक खूबच त्रासाचेर ठरतलें. संवसारीक महामारीक लागून सगळे कडेन दुर्लक्ष जाला, तशेंच गोंयाचें जाला. गोंयाचेर एका फाटल्यान एक संकटां येत आसात. म्हादयीचें हें संकट पयस करपाक सरकाराक बळगें मेळचें आनी तांणी ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन गोंयकाराक थाकाय दिवची.